मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कुठ्ठाळी मतदारसंघातल्या दांडोमळो पुलाचो बुन्यादी फातर बसयलो। सर्गेस्त मंत्री माथानी साल्डाणाक हो पूल जावचो म्हणून दिसतालें। ह्या वाठारांत पूल नाशिल्ल्यान लोकांक दिसपट्टे त्रास जातात म्हणून प्रुडंटान खासा रिपोर्टांतल्यान उजवाड घाल्लो। फाटली सुमार 40 वर्सां जालीं थंयचे लोक ल्हान फुटब्रिज बांदून यो वच करतात। पुलाचेर 3 कोटी खर्च जातलो। 30 मिटर्स एक मदीं हे आसतलो खांबो, दोनी सायडीक 2 अपार्टमेंट, ताजे वयल्यान क्रॉसिंग 7.5 मिटर्स मीन 2 फुल लेन्स। कॉस्ट किती आसतलो? 3 crores ते 2 मिटर्स वाडयल्यामुळे कितले 10-20 लाख पडटले। ओरिजिनली 5.5, डिझायन फॉर 7.5, बट वी आर डुईंग इट 5.5। सगळ्यांचे म्हणणं की 7.5 करतो म्हणून फुल 2 लेन। 7.5 आणि 5.5 भितर 7.5 इज फुल 2 लेन नॅशनल हायवे स्टँडर्ड, and 5.5 इज नॉर्मल 2 लेन। प्लस 100 मीटर रोड, हय, रोड्स इन्क्लुडेड इन दैट। फुडें फ्युचर प्लॅन बीन कितें आसलो काय कितें? खोलान इसोरशी आहा पळय, इसोरशी खोलान ताका कनेक्टिविटी मेळ जातली काय बीन? तांच्यांनी करून सांगचें। वॉज इनिशिएटेड ऑन द 2nd or 3rd day by Mathani. After getting just before the budget, it was approved before he actually left us. This was a long pending demand from the people of Velsau and a promise made by Mathani Saldana, which, as the CM just said, he had already taken care of and it had been passed in the budget, and today it is on the verge of becoming a reality. दिवचलचो आमदार नरेश सावळान केल्ल्या वक्तव्याचेर भाजपाच्या दिवचल मंडळान आक्षेप घेतला। दिवचलच्या हॉस्पिटल प्रकल्पावेल्यान सावळान भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर टिका केल्ली। आमदारान केल्ल्या विधानावेल्यान मंत्री पार्सेकारानूच हॉस्पिटलाचेर निर्णय घेवचो अशें दिवचलचो नगराध्यक्ष नारायण बेतकेकारान म्हणलां। दिवचल भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष मनोहर शिरोडकारान सावळाचेर खर टिका केल्या। मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की हे हॉस्पिटल आसा ते अपग्रेड जातले, डेफिनेट जातले म्हणून, पण आमचो आरोग्य मंत्री आनी तो पंचायत मंत्री सुद्दां तो बात आमकां एक मदीं ताका जर पळय जाल्यार तो ते तयार अपग्रेड करपाचें, तो शिफ्ट करपाचें सुद्दां उलयना। पूण ताका हांव एकच सांगता आनी तुमकांय सांगता, आमकां जर हॉस्पिटल जर ते सुरू करपाचें आसा जाल्यार ते अपग्रेड केल्लें जाय, आनी अपग्रेड केलें जाल्यार आमी ते हॉस्पिटल आमी फुडें करपाक आज नरेश सावळान आपले वक्तव्य करत असताना ज्या पद्धतीन त्यांनी जे भाषण जे आज केलें, खरें तो ते आमदारकीचो लायकीचो ना हे तेजे एकंदरीत वक्तव्यावयल्यान दिसून येता। तेन्ना हांव बिचोली नगरपालिका मंडळ समिती आणि समस्त दिवचलचे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन नरेश सावळ जो आसा ताचो तीव्र आमी निशेध करता। ह्या निशेधांतल्यान नरेश सावळान जी टिका केली त्या टिकेंतल्यान आरोग्य मंत्र्यांनी योग्य तो ह्या हॉस्पिटला संबंधी विचार करचो। रेवोडे पंचायत वाठारांत चालू आशिल्लें बेकायदेशीर बांदकाम बेगिनात बेगीन बंद करचें अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या। लोकांनी थंयची पंचायत, बार्देश BDO आनी शार नियोजन खात्याकडेन बांदकामाची कागाळ केल्या। बेकायदेशीर बांदकाम करप्याचें नांव घालून कागाळ केल्यार रोखडीच कारवाय करतलो अशें सरपंच सतीश हरमलकार म्हणटात। लोकांक रेवोडे मोठे प्रकल्प नाका जाल्यात। गांवांनी जे पळय घडटा ते तेंच्या पर्यंत वचना, म्हणून आमी हो एक प्रयत्न केला की सगळ्या डिपार्टमेंटाक दिवन आयज आमी ह्या TV चॅनलाच्या माध्यमांसून, प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांसून एक हो आमचो आवाज सगळ्या मिनिस्टरा पर्यंत, आमचे लोकल आमदारा पर्यंत, हेंच्या सगळ्या पर्यंत पावचो आनी हो असले मेगा प्रोजेक्ट हे पळय गांवांनी आमची वनराई नश्ट करता, आमची एकी नश्ट करता, आमची शांती नश्ट करता, असले प्रयोग हांगारसून हद्दपार करचे। ही भाटांत सगळी झाडां कातरलेली आहा आणि सगळे इलिगल शॉल हाडला, सगळे रस्तो डायरेक्ट आपोवून करता, पंचायतीचे येना कांयच ना। आमकां एक कालूच आमच्या एका रेवाड्या नागरिकान एक कंप्लेंट दिल्ली आहा की रेवाड्या इल्लिगल काम चलता म्हणून। थंय आमी वचून सायटीर पळयलें जाल्यार थोडेशें काम जाल्लेलें आहा थंय, आनी तेणी कंप्लेंट दितना एक मातशें हें केल्लें की कोणाचें तें नांव घालूंक ना, तेन्ना तेणी तेजेर ते नागरीक कोणी काम करता तेजें नांव घालचें। तशेंच आमी ताका नोटीस काडून इमिजिएटली आपयतले आनी जे कितें डॉक्युमेंट आहा पळय चेक करतले
आनी आमी ताबडतोब तेचेर एक्शन घेतले. तुमी ताका कितें परमिशन बीन दिलां? ना अजून पासून आमी ताका अशें कांयच परमिशन दिल्लें ना. घेवया एक विसव.